आज आम्ही हांगासर मेन रोड म्हापसा कलंगूट मेन रोड सोनारवाडो एक 2-3 महिन्या पयलीं हांगा ह्या ब्रिजाचें काम सुरू केलें. ब्रिज जावंकूच ना चालू. आज अक्षरशः हांगासर जी येवपी वचपी जे ट्रान्सपोर्टेशन आहा ते आज सगळे कन्फ्यूज जाल्ले आसा. आनी तितून म्हत्वाचें म्हणजे हांगासर आमी पळयता व्हडली एक मोठी लायन आनी एक बारीक लायन आज 2-2.5 महिने हांगा फुटोन आसा. आज जर पळयशी आज हो जुलय म्हयनो लागलेलो आसा आनी भर जुलय म्हयन्यात शिवोली मतदारसंघात लोकांक उदक ना. तर अशा परिस्थितीन हें अशें उदक जें आज वेस्ट जाता त्याचेर कोणाचेंच लक्ष ना. प्रशासन म्हणटा ते हे शिवोली मतदारसंघात एकदम ठप्प जाल्लें आसा. कोण प्रशासक ना, ग्रामपंचायत ना, वॉर्ड मेंबर ना, MLA ना, मंत्री ना. आनी खास चड वायट दिसता कितें WRD खातें जें आसा पळय तें शिवोली मतदारसंघात आसा. तरी इतलें आसून सुद्दां आज हांगा कोणाचेर लक्ष ना. म्हाका हें खूब वायट दिसता सांगपाक. पुणून म्हाका दिसता हें उदक जें लोकांक आज पिवंक मेळना तेचेर कोणें तरी लक्ष घालून हें सुरळीत करचें. आनी हें उदकाची जी नाशाडी आसा आज सरकार हजारांनी कोटी ह्या उदकाक हांगा पावोवपाक जे खर्च करता त्या उदकाचेर हेचो नियंत्रण हाडचो आनी लवकरात लवकर हें उदक हांगासर व्हांवता पळय तें बंद करचें अशें हांव हात जोडून विनंती करतां.